आम्ही सैतानाच्या या पातकाचे या यमकोणाचे गुलाम जावचे कसे म्हणून चिंती नाकात अणभव तिथं सांगतात म्हणून मंगळुरांत क्रिस्तांव करतात ते बरे मनशाक पळयल्या बरा मोसोर कित्याक किरलाता तुज्या काळजांत सर्वेस बरो ताका आनी बरें कर म्हूण कित्याक सांगनाय पुन्हा जीवन जाल्या उपरांत तो परतून सांगता समाधान तुमकां आनी हांगा सांगता हांव झट्टयक आयलां झट्टी करूंक आयलां समाधान हाडूंक न्ही असं नसतं कितें क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो नाजूक उतरां पळयत पुस्तकांतलीं आमी आयकली सांगचें तर जाल्यार हें समजून घेवंक कश्ट पूण उदार म्हणून आमी जर चीत दिली जाल्यार आमकां समजूंक जाता पळयत पुस्तका शिवाय दुसरें हांव तुमच्या लागीं कितेंच उलोवंक आशेना भाव भयणीनो देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां सैतानाचे गुलाम आमी जावयेत सर्वेस्पराचे भुरगे आमी जावयेत म्हणटा सांत पौल पयल्या पत्रांत हें आयकले उपरांत आमी एका ताळ्यान जाप दिली सर्वेस्पराचे विश्वास दवरतलो तो बागी वय तुमी बागी सर्वेस्पराचे विश्वास दवरतलो तो बागी कित्याक सर्वेस्पर देव ताका निराशी करिना आमी सैतानाच्या या पातकाचे या यमकोणाचे गुलाम जावचे कशें म्हणून तुमकां समजूनच्या प्रमाणे हांव सांगून तर जाल्यार आमचे जिणेंत कितेंय एक पाठ घडटा तर जाल्यार एकच पारा पाठ घडना इलेल्ले जाता एकलो एकच बरा बेबदो जायना थोड्यां पियेता आनी चड पियेता आनी चड पियेता आनी चड पियेता आनी बतलीचो गुलाम जाता तो न्ही ताची बोत नुसो ताची बायल ताचे पयशे ताची भुरगीं त्या गाडांगा ताची देवाळ जाल्यार ताका समजना राजावनातलें ताका आसलें सुरवेर ताका भोगनातलें भोगतालें ताचें स्वातंत्र्य ताणें सैतानाक दिलां आनी सैतान ताचो येजमान जावन आसा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डेवल इज पॉजेस्ड बाय डेवल तितल्यानच न्हय ताची मोती पाड जाता ताची तकली पाड जाता हें एक दृश्टांत चिंत्या आनी एकलो दुसऱ्या अन्याय करता कोणी समजनासलो गेल्या वेळार तो व्यार करता जाल्यार ताका इल्लें चड विचारता कोणी बिजनेस करता जाल्यार ताका एक 0 कोटसी ताच्या बिल्लाक अशें आमी पळयता दीस रात पळयता जायते कडेन चिंती नाकात अणभव तिथं सांगतात म्हणून मंगळुरांत क्रिस्तांव करतात ते आमी शिकपी मनीस आमकां कळटा जाल्यार तांची दोरी आमी लांब सोडटा देवान स्त्रियेक आनी दादल्याक एकामेकाचे सहकार म्हूण रचलां थोड्यांची मोत तितली वांगटी जाल्या की एका स्त्रियेक एका चेडवा पळयल्या बरा तांचे चिंता पसून दुसरें नांद घेसली मनशां हर एका संगतीनी ती पातकाची सैतानाची गुलाम जातात तांचें स्वातंत्र्य तांकां ना बेबद्याक बोत पळयल्या वेळार पिवोन वचो म्हणलें स्वातंत्र्य ना असली स्थिती आमची जावंक साध्य आसा सर्वेस्परा देवाक आमी अर्गां दिवया जर तर त्या स्थितीक आमी पावोना तर जाल्यार आनी एका वाटेन सर्वेस्पराची भुरगीं जावचो हक ह्या देणें आमकां दिलां कशें आमी वायटांत एका हातान एका वायटांत आमी सांपडटना ताचे वायटाची गुलाम जाता आमगे तशेंच बऱ्या वयर बरें करतना आमी शेगुणाचे स्वातंत्र्य मनीस जाता भुरगीं जाता देवाचें भुरगीं जाता तर बेबद्याक इल्लो चलो पिवन बेबदो जावचें स्वातंत्र्य दिलां गुलामपण दिलां
बऱ्या मनशाक नितीन सतान सदांच चलोवन दिसपट्ट्याची जेवण ताची जीब ताच्या तोंडा भितर दवरून दुसऱ्या विशयी खोबरो उलयनासतना जियेत जाल्यार देवाचें भुरगें जावचें स्वातंत्र्य दिलां. तर खंयचें आमी सोदून काडचें, खंयचें विसरून काडचें, कंड्रीत जावन देवाचें भुरगीं जावन विसरून काडचें जावन आसा. आमचो कायदो देवान आमकां दिल्लें तेणें. हांव इल्लें मुंदरसून सांगता, हांगा तूं बरो ना, पूण तुमकां वेळ आसल्यार घरा वचून वाचा. ते सैतानाचे गुलाम जाताना कडेक सैतान ताचेर स्वातंत्र्य चलयता, आडळतान चलयता. आनी सांग पावल सांगता ताच्याच रक्ता मासान कांटळच्यो करण्यो तो करता. समजा हीं उतरां, ताच्याच रक्ता मासान कांटळच्यो करण्यो तो करता. द व्हेरी नेचर विच डिटेस्ट ही इंडल्जस इन इट. कळलें तें? आपणाच्या आवय सांगाता न्हिदता, आपणाच्या भयणी सांगाता न्हिदता. ही इंडल्जस इन इन्सेस्ट. म्हजीं उतरां न्हय, पवित्र पुस्तकाचीं उतरां वाचून पळया. भाव भयणीनो, तसल्या गुलामपणाक आमी वचूंक जाय की ना? खंडीत जावन ना. त्याच खातीर हांगा आयल्या आमी देवाचीं भुरगीं. तर देवाचें भुरगीं एकच बरा देवाचें भुरगीं म्हूण सरकार उबोन येता की ना. हर एक दिसा तुजी जीब तुज्या तोंडा भितर दवर. तुजे दोळे खंय गुंतात पळय, तुजें आलोचन खंय गुंतात पळय, तुजे विश्वे 5 विश्वे कशे चलतात म्हूण पळय, तुजें चिंता कितें म्हूण पळय, तुजें उदारपण कितें म्हूण चिंता पळय. बरें मनशाक पळयल्या बरो मोसोर कित्याक किरलाता तुज्या काळजांत. सर्वेस परत ताका आनी बरें कर म्हूण कित्याक सांगनाय? कसो खोटो मनीस खोटेपणाचो गुलाम जाता की बरो मनीस देवाचें भुरगें जावंक शकता. वय, हें पयलें वसा. आतां आमी दुसऱ्या वाचपाक या, वांजलाक या. देवाचें उतर हांव परगट करता. वय, समजून घेवंक जाय आमी. जेजू क्रिस्त वांजल परगट करनासतना सांगता, आशिल्लो हांव एक बाप्तिस्मो तो मेळटा म्हणसर म्हाका समाधान ना. बाप्तिजेन म्हणलो ही ग्रीक शब्द तो. आशिल्लो हांव एक बाप्तिस्मो तो बाप्तिस्मो मेळटा म्हणसर म्हाका समाधान ना. कसलो बाप्तिस्म तो? जुआन बाप्तिस्ता बाप्तिस्म न्हय न्हय. आयकाय तर, बाप्तिस्म हांगा बाप्तिजेन म्हळ्यार बुडोवन वळोवन पडोवन वेची गजाल. सुनामी आयिल्ल्या वेळार आमकां आडावंक जाता की आमची स्थिती कितें जाता. वट्टू कोळ्याक आमी वेता, उडोवंक जायना, बसोवंक जायना, उदक पियेता, वोंगता, कितें जाता, कडेक मरोन वेता. वय, आमच्या घराक आमच्या आंगाक उजो पेटयल्या वेळार कितें करूंक जाता? आमकां कांयच करूंक जायना. बोब मारता, हाक मागता, आमची कूड उलपण वेता. आमी एका स्थितीक पावची साध्य आसा. तें जेजू क्रिस्त पावलो. हांव आशिल्लो एक बाप्तिजेन तो मेळटा म्हणसर म्हाका समाधान ना. खंयचो तो बाप्तिस्म जेजू क्रिस्ताचो? जेजू क्रिस्ताचो पाशांव जावन आसा क्रिस्ताचो बाप्तिस्म. ताका कितें करूंक जाता, दुसऱ्यांक ताचे वयर कितें करूंक जातालें पळय, तें सकडी केल्लें. ताच्या कुडीन कांय पूण एक इंचो जागो आसलो गे ताका मारिनातलो, ताचे रगात वळनातले, ताका हुस्वा सोडूंक जायनातलो. सकडी ताचे दुस्मान जाल्ले. तो एकसुरो जाल्लो. ही जावन आसली सुनामी ताची. वो जावन आसलो बाप्तिस्म ताचो. भाव भयणी समजून घेया, पळयत पुस्तकाची जाणवा ही. म्हाका आशेत हांव बाप्तिस्म तो मेळटा म्हणसर म्हाका समाधान ना. म्हणजे हांव आशेलां पाशांव मोर्न तें मेळटा म्हणसर म्हाका समाधान ना. कित्याक समाधान ना? हांव म्हज्या भावंडांचो मोग करता, भावा तुजो मोग करता जेजू क्रिस्त, आनी ताका सैतानाच्या गुलामपणांत सोडयता म्हणसर जेजू क्रिस्ताक समाधान ना. आनी तो म्हणटा दुसरें, I have come to, हांव जडतेक आयलां समाधान हाडोवंक न्हय. हांव जडती हाडून आयलां
समाधान हाडूंक न्ही. हें कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त? पुन्हा जिवन जाल्या उपरांत तो परतून सांगता समाधान तुमकां. आनी हांगा सांगता हांव झटतेक आयलां, झटती करूंक आयलां, समाधान हाडूंक न्ही. हाचो अर्थ कितें? तूं जर तर सैतानाच्या कोट्यापणांतल्यान गुलामपणांतल्यान देवाच्या भुरगीं जावंक तूं आशेताय, त्या प्रमाणे ल्हाना वयर व्हडा वयर व्हड मेटां काडून प्रयत्न करताय. तुजे जिबेची, तुज्या दोळ्यांचे, तुज्या विश्वांचे, तुज्या मोतीचे मेटां काडून पळयताय. तेन्ना सांगता तुका हांव, तेन्ना तुजे घरचीं तुजे दुस्मन जातलीं. तूं सांग दुसऱ्या सांगता गोविंदा गोविंदा म्हणटाय, म्हळ्यार दुसऱ्या अन्याय करता हांवूय करता, दुसरें तशें करता हांवूय करता. ताच्यो ताच्यो ताळयो म्हाका पाडटात, वय सक्कडी म्हाका होगळशितात. पूण तूं एकसुरो जावन सतान आनी नितीन तूं रावताय, तुज्या दुस्मान तुज्या पाक्या भितर आसात. न्ही तें? न्ही तें? बरी जिणी जिवंक कश्ट भाव भयणीनो, कोटी जिणी जिवंक सुलाभ. कोटी जिणी जियेतल्यांक 100 फ्रेंड्स आसात. बरी जिणी जियेतल्यांक एकलो समेत सांगाती मेळूंक कश्ट. वय हांव झटती करूंक आयलां, समाधान न्हय. आनी तसली जिणी हांव जियेताना कोण पळय जियेतात बागी जावन आसा. सर्वेस्पराचेर पातयल्लो तो बागी जावन आसा. कित्याक? ताका सांगाती नात, अन्याय करतना सांगाती मेळटात. बरी जिणी जियेताना ताका सांगाती मेळचो सुलाभ. पूण सर्वेस्पराचेर आपणाचें मोन दवरता तो बागी, कित्याक सर्वेस्पर ताका सांडचो ना. त्याच खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता, एका घरांत 5 जाण आसत, ते दोगां विरोध. आवय बापाय भुरग्यां विरोध, भुरगीं आवय बापाय विरोध, घोव बायले विरोध, बायल घोवा विरोध. अशेंच घडटा सबारपोटी. सतान नितीन जिवंक कश्ट ते आशेताले उणें. जो कोण आशेता, जो कोण प्रयत्न करता, ताचे रगात ताचें मांस ताचो दुस्मान जाता, ताचो स्वास ताका दुस्मान जाता. वय तर हांव आयलां म्हाका बाप्तिस्म मेळच्या खातीर. तुमी पळयलो कसलो बाप्तिस्म घे म्हणून जेजूचो क्रुसाचेर दिश्ट घाला. ताका स्वास सोडूंक जायनातलें. ह्या वाऱ्यांनी ताची दुस्मानकाय केली, उजवाडांनी ताची दुस्मानकाय केली. जाल्यार तो दृढ रावलो, कित्याक आमचे सोडून करच्या खातीर. भाव भयणीनो, जेजूचो आमी मोग करया. तो आमचो सोडवणदार. आपणाक देव जावन आसनाय आमकां दिल्ल्या वर्तें आनी ताका दिवंक जायना. तर कांय पुणी आमच्या कुडीची कुशेलाय पयस करन देवाची भुरगीं जावची कृपा सरस्वती देव आमकां दिवन मागया. आमेन.